हाय गायज हांवूय तुम म्हणशाय हांव हे गेटअप घेवन हांव हुंयत काय म्हूण चोय सांगपा म्हळ्यार तुमगे खुशालकाय खबर सांगो येयला हय आमगेलो तो डायरेक्टर बाब उर्बान कारवालोन दुसरो तियात्र काळा पयलीं एक तियात्र काळलो सारको फेमस कितें गे तियात्र हय तेका लागून तेणें दुसरो तियात्र काळा हय तोय हुंय सारको बरो हय आवय तेणें ते तियात्र काळटे कसो जाणटो आंगोणीचो खुरीस वय खुर्साक आमी जायते मान दितात हुंय वस आमी त्या खुर्सा कडेन भावार्थान मागताय आनी भावार्थान मागलेली वस्त आमकां हो खुरीस दिल बगर केन्नाच रावना पूण आमगेलो भावाट म्हणटाय तो सारको गोट आसो जाय वय हांवूय तेणें तियात्र काळ म्हूण हांव सारको हॅप्पी जालो वय तेका लागून हे गेटअप घेवन हांव तेगे तियात्र चुपाव वयता हय तेका लागून चोय तुमकांय सांगोता हो तियात्र चुकोय नाकाय कारण ह्या तियात्रान बरी स्टोरी आहाय बरी सिनरी आहाय आनी त्या भायर बरे कास्ट आहाय तुमकां पोट भरून आसूंक एंटरटेनमेंट करपाक हो तियात्र उर्बान कारवालोन आपणा हातीन सारकें बरयला हय कास्ताची स्टोरी सारकी गोस्ताची हय 2 शो जाले तेगेले हय ते दोनी शोवाक पूण लोकांन हुंय तेका सारकें वाकाडला स्टोरी तुगे सारकी बरी आहा म्हूण हय ते भायर कांतार आवय ते कांतार कोण बरयला आमगेलो हो जाणाय आसतले एडविन डिकॉस्टा फास्टर मास्टर कंपोजर एडविन डिकॉस्टान ही कांतरां तयार केले बरी मेसेज आहाय त्या कांतरांक हय आनी त्या भायर सिनरी आवय सिनरी मुद्दम ते सिनरीचो पावस आहाय हय काय बरे सिनरी आहाय आनी त्या भायर कॉमेडी आहाय आनी सॉंग्स ओपनिंग सॉंग सारके ओपनिंग सॉंग आंगोणीचो खुरीस हय सारके ते ओपनिंग सॉंग चुकोय नाकाय ते मात सारकेच आहे तुमी हय सारके बऱ्यांतले बरी स्टोरी आहा हुंय हय तेका लागून तुमी सांगता हय बेगीन जाती तूं बेगीन तिकेट तुमगे बूक कराय हय मागीर रोणा काय हा एक म्हयनी हा कितें जाणटो हय शीत मनशाक खंय उगवत आसतना उपरांत तो रोडोन कसलोच फायदो ना हय मागीर तिकेट काबार जाल म्हणटरी म्हणशे आमकां तिकेट मेळना तिकेट काबार म्हूण तेकाच लागून आदी फुडें पयलेच तुमचे तिकेट बूक करात गोमंत विद्यानिकेतन हॉल मारगांव 18 तारखे जातलो 18 तारखे गोमंत विद्यानिकेतन हॉल मारगांव 3:30 वरार आवय इतल्यान तेच भायर आनी एक तियात्र आहा रिपीट शो हय 19 तारखे आसतलो 7:30 वरांचेर गोमंत विद्यानिकेतन हॉल मारगांव चुकोय नाकात हो तियात्र पळोवंक उर्बान कारवालाचो दुसरो तियात्र आंगोणीचो खुरीस आंगोणीचो खुरीस उसाक मानतात सोगले मुनी